मानववंशशास्त्री म्हळ्यार एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट सांगतात की उत्क्रांतीचे प्रक्रियेंत माकडा पासून मनीस जालो पूण माकडूय उरलो. हे प्रक्रियेंत जर माकडाचो मनीस जाता जाल्यार सगळे माकडांचे मनीस जावंक जाय आशिल्ले आनी माकड आनी म्हणून उरपाचे न्हय. हें अशें कित्याक घडलें? हांवेंच तर्क केलो की ही प्रक्रिया इवोल्युशनाचो हो प्रोसेस चालू आसतना कसल्याय तरी कारणाक लागून अकस्मात कितेंय आडखळ आयिल्ले आसूंक जाय आनीक हो प्रोसेस बंद पडला आसूंक जाय. तो बंद पडिल्ल्यान जे माकड उरिल्ले ते माकडूच उरले. पूण ह्या प्रकरणाक लागून आनीक एक प्राणी निर्माण जालो. तो असो की एका वटेन पुराय मनीस जाल्लो मनीस म्हणजे जाका मनशाचें रूप मेळ्ळें, भास मेळ्ळी, बुद्ध मेळ्ळी, संस्कृती मेळ्ळी. ताका लागून हेरां कडेन कशें वागचें, सोयऱ्यांक कशें वागोवचें हें सगळें कळ्ळें. जो माकड उरलो तो माकडा भशेनूच वागूंक लागलो. मनशाक जें कितें मेळ्ळें तें माकडाक मेळूंक पावलें ना. पूण हाजे मदीं एक प्राणी निर्माण जालो आनी तो असो की ताका मनशाची रूप मेळ्ळें, मनशाची कूड मेळ्ळी आनी भाशाय मेळ्ळी सैमा कडल्यान. पूण आनीक कांय मेळूंक पावलें ना कारण थंय प्रक्रिया थांबली. ताका लागून ह्या प्राण्याक भाशा मेळ्ळी पूण बुद्ध मेळ्ळी ना, संस्कृती मेळ्ळी ना, दुसऱ्यां कडेन कशें वागचें तें कळ्ळें ना आनी सोयऱ्यांक कशें वागोवचें हाजीय देख मेळ्ळी ना. ताका लागून आज आमचे हे धर्तरेचे फाटीर हे तिनूय तरांचे प्राणी आसात. पुराय मनीस जाल्ले, माकडूच उरिल्ले आनी हे अर्दकुटे मनीस जाल्ले. असले अर्दकुटे मनीस आमच्या जिणेच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी मेळटात, आपटतात. पूण जर हे खंयच मेळ्ळे नात कोणाकय जाल्यार अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात खात्रीन मेळटात.